आज 24 जून आज तारीख आशिल्ली बिफोर द गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन ऑन द सो मोटो पिटिशन रिगार्डिंग स्मार्ट मिटर्स, फोर्स्ड इन्स्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मिटर्स. थंय आमी डेरल डिसोजा आनी अमर गांवकार आनी हांचे वतीन आमी इंटरव्हेन्शन मागलेलें आसा. दॅट इज नाव पेंडींग स्टील बिकॉज लास्ट हियरिंगाक ताणें डिसिजन दिल्लें की एमआयकस क्युरी अपॉयंट करता म्हणून आनी ॲडव्होकेट अभिजीत गोसावीक ताणें अपॉयंट केल्ले आहा. आज ताणें येवन सबमिशन केलां की आपल्याक आनीक 1-2 वीक लागतले म्हणून, कित्याक खूब लोकांनी तांचे मुखार आपली सबमिशनां मांडल्या इन्क्लुडींग अस. सो हें सगळें कंपायल करून प्लस डिपार्टमेंटान एक कितें तरी रिप्लाय दिला. हो रिप्लाय दिला मातसो बल्की आसा, नेक्स्चर बी घालून आमकांय जी कॉपी दिल्या आज एज पर द ऑर्डर ऑफ द कमिशन. आमकांय स्टडी करचें पडटलें आनी मागीर आमकां हेजे प्रमाणे परत आमचें सबमिशन कितें आसा जाल्यार एमआयकस कडेन मांडचें पडटलें. सो फुडली तारीख जी 15 जुलय दिल्या तो पर्यंत इट इज एक्सपेक्टेड की एमआयकस क्युरी वील सबमीट इज रिपोर्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. म्हणल्यार जे आमी सबमिशन करता आनी डिपार्टमेंट सबमिशन करता इन द मॅटर ऑफ व्हायोलेशन ऑफ ह्युमन रायट्स. तर ताचेर आटपलेले आसा हे सगळें. सो वी वील सी वॉट हॅपन्स एज टायम गोज आफ्टर वी हाव गिव आवर सबमिशन. लोकांची बिलां वाडल्या पळय आनी सद्या पोजिशन आनी स्टेटस स्मार्ट मिटर्स अशें आहा. ऑनरेबल सीएमान ते सद्या रोल आउट स्थगीत दवरल्या. सो लोकांक थोडोसो रिस्पायट मेळ्ळा, पण लोकां कडेन इतलीच मागणी आहा की नजर दवरात आनी प्रेशर बिल्डअप करात की ही स्मार्ट मिटर जी रोल आउट आहा तो पूर्णपणे सरकारान स्क्रॅप करचो. आमकां स्मार्ट मिटर गोंया खातीर नाका. सो स्मार्ट मिटर इज युजींग मेनी टेक्नॉलॉजीज टू कम्युनिकेट अँड सेंड ऑल दिस डेटा. One is 2G, 3G, that is for communication between the transformers and long distance. But closer to the home, it is using 5G. Now 5G towers have to be kept close by, like 200 meters and all, because the signal doesn't go far. Now with more and more research coming out across the country and in the world about 5G, it is becoming very clear that this 5G system is making like a complete field around our house. It is like a camera which is detecting everything in the radiation field. You don't have to have a optical, camera for it. So it's like a surveillance and tracking of everything. So this is becoming like a spying system by whoever in the country or outside the country also. That's why now it is coming to the level of being a national security problem because of the potential of cyber attacks on these systems. Electricity grid can be taken down, the data can be stolen, so many things can be done. So the issue is becoming more and more bigger now and deeper, and smart meters being now a part of facilitating this 5G, because without the 5G you cannot run the smart meter close communication. So that issue has come up now and research is happening on that. It may go to the level of a national security issue. सो बिसाइड्स दॅट आनीक एक ताणें सबमिशन केलां की आतां सद्याक म्हणजे डिपार्टमेंटाच्या वतीन ताणें सांगलां की सद्याक नागपूर बेंचा मुखार ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट एक पिटिशन चालू आसा म्हणटा तें. आनीक कितें एक्झॅक्टली तितून आसा तें आमकांय खबर ना आनी तेय ते एक्सप्लेन करूंक शकना. तरी ते दॅट इज नॉट सो मच रेलेवंट एज फार एज आवर केस इज कन्सर्न. आवर्स इज सिम्पली ऑन द व्हायोलेशन ऑफ आवर ह्युमन रायट्स. डेरलान सांगलां ते इट इज अगेन इन्वेजन ऑफ आवर प्रायवसी. दॅट इज अगेन व्हायोलेशन ऑफ ह्युमन रायट्स. इतल्याचेरच आसा ते. लोकांक बिलां ह्या बद्दल माय गेलो ती कशी भरपाची आसली? बिलां जी माय येयली आहा ती लोकांक आमी फेब्रुवारी म्हयन्यान हो विशय स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमी लोकांक उलो मारिल्लो की बाबा हें तुमकां फुडाराक मारक पडटलें. आतां एक सांगता हांव गोंयच्या लोकांक, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो आसा तो तुमकां कोण बीजेपी, कोण काँग्रेस, कोण आरजी, कोण खंयची पार्टी ती डिस्टिंग्वीश करूंक शकना. जेन्ना सगळ्यांकूच बूट लागलो आतां हाय बिलांचो तेन्ना सगळे आतां जागे जाले सारके करता. हाय बिलां येता ताचो एक मुख्य कारण म्हणजे जंय जे स्मार्ट मिटर बसयला तो एक्स्ट्रा लोड जो ड्रॉ केल्लो आसा तो इमिजिएटली डिटेक्ट जाता. आतां तुमी म्हणटाले एक्स्ट्रा लोड डिटेक्ट केलो जाल्यार डिटेक्ट जावपाकच जाय न्हू. बट दॅट इज नॉट अ केस. आमी गोंयान आतां पर्यंत जितलें कन्जम्पशन जाता आमचें म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी आमी ओडटा, आमचे गॅजेट्स ओडटा ते फूल बील भरीत आयल्या. इट इज कॉल्ड कन्जम्पशन बेजीस बिलींग. आतां सडनली सरकार जें घेवन आयला की तुमकां इतलो लोड सँक्शन केल्लो, तुमी लोड एक्सीड केला. लोड सँक्शन म्हणटा तो फक्त इंडस्ट्रीक, घरांनी न्ही. हें सगळ्या गोंयकारांक कळपाक जाय. मागीर खंयचो आसूं तो, खंयचे पार्टीचो आसूं आनी खंयचे पार्टीचो नासूं, एवरीबडी शूड अंडरस्टँड वी हॅव बीन फॉलोईंग कन्जम्पशन बेस्ड बिलींग. आनी कन्जम्पशन जितलें आमी करता तितलेंच आमी बील भरीत आयिल्लें आसता. सो इतल्याचेरच हें आसपाक जाय.